बालरथ चालकांक कमीत कमी 20,000 आनी एटेंडंटांक 14,000 रुपया पगार दिवपाचे सरकारान मान्य केले जाल्यारूच संप फाटी घेतले अशें बालरथ कर्मचारी संघटनेच्या वांगड्यांनी म्हणलां। हे विशीं मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे कडेन बुधवारा उलोवप करतले आनी ते उपरांतूच संप फाटी घेवचो काय ना ते विशीं निर्णय घेतले अशी माहिती संघटनेची मुखेली स्वाती केरकार हिणें दिल्या। पणजे आझाद मैदानाचेर संपार गेल्ल्या बालरथ कर्मचाऱ्यांची शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडे हांणी भेट घेवन संप फाटी घेवपाची मागणी केल्ली, मात कर्मचाऱ्यांनी तांची ही मागणी न्हयकारल्या। म्हाका ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान मुद्दम हांगा जे आमचे बालरथाचे ड्रायव्हर आनी हेल्पर बसले ताचे बरोबर मॅडम स्वाती केरकरूय आसा, तांकां वचून सांग म्हणून सांगिल्लें की आपूण तांचे कडेन उलोवणी करपाक तयार आसा, कित्याक आज कॉलिंग एटेन्शन आशिल्लें तातूंत ऑनरेबल एमएलएज उलयल्या आनी म्हाका थोड्यो गोश्टी खरेंच खबर नाशिल्ल्यो। परत सांगता हांव की बायलो क्लिनर म्हणून काम करता, इतलें म्हाका सांगलें की 2 बायलो ड्रायव्हर म्हणून काम करता, हें म्हाका खबर नाशिल्लें। सो तांचे कितें कितें ग्रिवन्सीस आसा ते तांणी म्हज्या मुखार मांडल्यो। तातूंत एक हें आसा की थोडे मॅनेजमेंट तांकां तांची एडवांटेज घेता, नाका आशिल्ली कामां लायता। सो हो एक्चुली जॉब वॉज सपोज टू बी पार्ट टायम, भुरग्यांक सकाळीं हाडले आनी सांजचे परत व्हरून पावले, मदीं ते ड्रायव्हर आनी हेल्पर कितें बाकीचे आपले गोश्टी करपाक फ्री आसतले अशें आमी धरताले आनी तो विचार करून आमी हे रेम्युनरेशन तांकां पे करताले। पूण हांगा अशें दिसून येता की थोड्या स्कुलांनी ड्रायव्हरांक आनी क्लिनरांक खूब हॅरासमेंट चलयला, तांकां बाकीचीं कामां ते लायता। सो हाजेर आमी विचार करतले आनी थोड्यांनी पेमेंट पासून टायमार करूं ना। सो हे सगळे आतां ते मॅनेजमेंटाचे एम्प्लॉईज तांची थोडी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता की तांकां टायमार पे करपाचें। हे जो CM सरान जे इन्स्ट्रक्शन दिला त्या प्रमाणे आज आमची पहिली मिटींग जाल्ली सरा कडेन, पूण हांवें कितें म्हटलें सराक की आमचो वेजीचो जो हे आता त्यांनी 12,000 आणि 6,000 दिला तो आमकां मान्य ना, आमकां तो कसोच परवडपाचो ना। ताका लागून तुमी जे कितें म्हटलां तें हांव वचून जनरल बॉडीक आमच्या सांगता आनी मागीर तुमकां कळयता। सो त्या प्रमाणे जनरल बॉडी आमी तो मान्य करूंकूच ना आनी त्या प्रमाणे आमी CM सराक कळयलें की आमकां तें मान्य ना। सो सरान सांगलां आतां कितें फाल्यां परत आमी हेजेर सारकें आतां सद्या प्रायोरिटीन म्हणजे कशें आसा स्टेप बाय स्टेप आमी हो इश्यू रिजॉल्व करुया म्हणून सांगला। आनी आतां प्रायोरिटीन आतां जे कोणाची पेंडींग सॅलरी आसा, जे आमचे भुरग्यांक काडून उडयल्ले आसा तांकां सगळ्यांक परत रिस्टेट करपाचें आनी सॅलरी सगळ्यांची पेंडींग उरल्या ती परत घालपाचो तो इश्यू आपूण रिजॉल्व करता। फायनली इन्शुरन्स आसा तो भुरग्यांक मेळटलो आनी बाकीचे जे प्रश्न आसा मेजर सॅलरीचोच इश्यू आसा तो फाल्यां परत बसून हेजेर आमी आनी हेजेर कशें हायक करूंक मेळटा, कायदेशीर हेका कशें आमी करूंक शकता तेजेर आमी फाल्यां CMन सांगलां फाल्यां आमी उलोवया आनी एक्रॉस द टेबल आमी हो रिजॉल्व करुया इश्यू आनी तुमी आज हो कॉल ऑफ करा म्हणून सांगला। कॉल ऑफ करता तुमी स्ट्रायक?